Dibigalia Tunsmoso asro Tunsmoche kote Tunsmozo koroist Tunsmozo de Tunsmozo asro Tunsmoche kote Tunsmozo koroist Tunsmozo de आराधन करता सगळ्या या काळजा मोका मळसता मुझ्या जिवितान सेवा हांव करता मुझ्या सर्वस्वान हांव तयार आसा आराधन करता सगळ्या या काळजा मोका मळसता मुझ्या जिवितान सेवा हांव करता मुझ्या सर्वस्वान हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा युकरिस्तांतल्या सोमयेचेर आमची दिस्त आमी दवरया जो जवांजेलांत आमकां वाचूंक मेळटा ते घडीत 38 वर्सां तो पिडेंत आसलो त्या बेतसायदा तळ्या लागीं राखून आसलो तो पिडेस्त ताच्या जिवितांत सगळे ताणें होगडायिल्ले निरासपणाच्या वाटेर आसलो तो व्यक्ती जेजू येताना देवाचो त्या जेजूचो आदार तो आशेता ताच्या जिवितांत देव ताका बरेपण हाडटलो म्हणली पातयेन घेवन थंयसर तो राखून आसलो देवच ताच्या जिविताचो आदार म्हण तो पातयेवन आसलो मगाच्या इश्टान जेन्ना आमच्या जिवितांत देवच आमचो आदार आमचो आसरो आमचे भद्र आसरो म्हणले सत आमी मानून घेता आसतना बरेपण घडटा आज आमी त्या सुसमया मुखार आसा तोच देव या उंड्या रुपी ताच्या हसरपण आमकां दिवन आसा तो बरो देव तो बरें करचो देव आमची दुखां पुसचो देव आमकां सांबाळून व्हरचो देव त्याच देवाचेर त्याच जेजूचेर आमची दिस्त आमी दवरया भक्तीपणान सम्याक आमी पळोवया ताचेर आमची सगळी पातयेणी सगळो विश्वास दवरचे प्रयत्न करया आनी ह्याच बगडांनी परत आमी गावया तुंस म्हजो आसरो तुंस म्हजो देव तुंस म्हजो आसरो तुंस म्हजें खोटें तुंस म्हजें खोटें तुंस म्हजो तुंस म्हजो करोईस तुंस
스모조 디 스모조 데 하타미 우바리암 सगळ्या कळसांता सगळ्या करता मुखामोळ सोता मोच्या जिविता सेवा हांव करता मोच्या सर्वस्वा हांव तयार आसा सम्याक पळोवन आमी सांगया हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा परत आमी भक्तीपणान गावया हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा हात आमचे जोडया जेजूचेर आमची दिस्त आमी दवरया मगाच्या इश्टानो सम्या मुखार ह्या घडी आमी आसा तो आमकां राखून व्हरचो देव ताचें रक्षण विविध रितींनी आमच्या पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा देवसार दौंडावच्या मुखान ताणें रक्षण केलें व्यक्तित्वाक गौरव दिवच्या मुखान ताणें रक्षण केलें एका व्यक्तीक ताच्या जिविताची वाट दाखोवच्या मुखान ताणें रक्षण केलें जावंक पुरो त्या सुख कांठार आसलेल्या माथेवाक ताच्या जिवितांत एक वाट जीवन आसलो तो सम्यान ताका पाटलाव करूंक ये म्हूण आपण दिवच्या मुखांतर सुवार्थेर साक्षीदार जावचें तसलें रक्षण फावो केलें मगाच्या इश्टानो सम्या मुखार आसची आमी आमकां विविध रितीचें रक्षण गरज आसा जावंक पुरो आमच्या पिडेंतली सुटका जावंक पुरो आमच्या एकसोरपणांत एक सांगातपण जावंक पुरो आमच्या कश्टांच्या वाटेर एक बुजवणदार वय रक्षण आमकां हर एकल्याक गरज आसा तोच आमकां रक्षण दिवचो सोमी ह्या घडी आमचे समोर आसता म्हाका आनी तुका गरज आसचे हर एक रक्षण म्हाका आनी तुका गरज आसचो हर एक सकत ह्या घडये तोच सोमी आमकां फावो करून दी म्हूण आमी मागया मुखलें गायन आमी करता आसतना हिंस चिंतना आमच्या मतीन दवर गव गव आमी पुकार सरया तुंस म्हजो रक्षक तुंस म्हजो वैज तुंस म्हजी सकत तुंस म्हजो देव संगता म्हणया तूं म्हजो रक्षक तुंस म्हजो रक्षक तूं म्हजो वैज तुंस म्हजो वैज म्हजी सकत तुंस म्हजी सकत तूं म्हजो देव हात उबार आराधन करता सगळ्या या कळसा मुखामोळ सोता मोच्या जिविता सेवा हांव करता मोच्या सर्वस्वा हांव तयार आसा सम्यात संपूर्ण सकत आमी मागून घेवया हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा परत आमी गावया बाबाटान हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया समियातावना दार आम्ही माग्या समियातावना दार आम्ही माग्या समियाची स्तुती आम्ही करूया सगळ्या काळजान समियाक आम्ही आमच्या जीवितात स्वागत करूया पवित्र आत्म्याच्या येण्यात पेंतेकोस्ताच्या परबेक लक्ष लितार आम्ही करत असताना पवित्र आत्मा आमच्या सदा अंसरावंदी आमच्या रमा हरी एकल्याचेर तो पवित्र आत्मा येवदी ताच्या कृपेने आणि ताच्या फळांनी आमकां तो भरून दी ताच्या विशेष सकत आमच्या जिवितांत भरून येवदी हालेलुया 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 थँक यू जीसस हालेलुया 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 समयाचेर आमची दिश्ट आमी दवरनासा कीर्तनकार आमकां सांगता जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता आणि सर्व पदवेदाराच्या सावळेंत वस्ती करता तो सर्वेस्पराक म्हणटा तू म्हजो आसरो तू म्हजें खोटें तू म्हजो देव तुजेर दवरता म्हजो विश्वास तू म्हजो आसरो तू म्हजें खोटें तू म्हजो देव तुजेर दवरता म्हजो विश्वास ह्या घडये तोच समी ह्या वंड्या रुपी आमचे संगत आसा आमच्या जिविताचो खरो आसरो तो जावन आसा तो म्हजो आनी तुजो देव जावन आसा आमच्या जिविताचे सगळे विश्वास संपूर्ण पातयेनी ताचेर दवरूंक कीर्तनगार आमकां आपण दिता कीर्तन 91 ह्या संवसारी जिवितांत येदोळ म्हणसर हांव पातयेवन आसलो येदोळ म्हणसर हांव वंदोवन आसले खंयचेय व्यक्ती आसूंक पुरो खंयचेय वस्तू आसूंक पुरो त्या वस्तून वा व्यक्तीन म्हाका देवान दिल्ले बरी खंयच्याय रितीन आदार दिवना म्हज्या सुखा दुखांत वांटेली जातेली पूण म्हज्या कश्टांत म्हाका सोड मेळटली संवसाराचे नियम हे आनी ह्या म्हज्या दिसपट्ट्या जिविताच्या पयणांत म्हजो आसरो कोण म्हजी सकत कोण कीर्तनकार स्पश्ट आमकां सांगता तू म्हजो आसरो देवा तू म्हजो देव तुजेर दवरता म्हजो विश्वास मोगाच्या इश्टानो सोम्या मुखार आसची आमी हरी एकली आमच्या जिवितांत सोम्या तुजेर आमी पातयेता तुजेर आमचो आसरो आनी तुजेर आमचो बोवाट दवरता मुखल्या आमच्या जिवितांत सोम्या तूं आमकां सांबाळणवर आज आमी तुजे मुखार दिंब्यानी आसची मुखल्या आमच्या जिवितांत आमच्या पायांनी रावोंक प्रयत्न आमी करता आसतना तूंच आमकां सकत ती बळ दी म्हूण आमी मागया कीर्तनकार आमकां सांगता आपल्या पाकांनी तो तुका दमतलो ताच्या पाकाट्या पंदा तुका आसरो मेळटलो तुज्या कुशीक 1000 जण मरण पडटीत तरी तुजे सरशी कसलेंच वायट तुका पावचें ना खरेंच तुज्या दोळ्यांनी तो पळयतलोय नसत्यांक कसली मजुरी फावो म्हूण तो देखतलोय कित्याक सर्वेस्पर तुजो आसरो परमोन्नत देवाक तुजें खोटें करून तुवें घेतलाय मगळा जेजू दिस्त जेजूचेर आसूं दी आमच्या मतींत विविध रितीची चिंतना गुवन आसात पण ते सगळी चिंतना आमच्या काळजांत अशी हरी एक बगणा सोम्या मुखार आमी दवरया पेंतेकोस्ताच्या परबेक लक्षिली तयारी आमी करून आसा पवित्र आत्म्याचे येणे आमी आशेवन आसा आमकां हरी एकल्याक ते पवित्र आत्म्याचे येणे गरज आसा कित्याक ताचे मरिफात मात्र आमच्या जिवितांत खरें मार्गदर्शन आमी जोडूंक पावता आनी प्रत्येक करून सोम्याचे सगळे हजरपण आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करूंक शकता जुवांव सवांचेर अध्याय 16 जेजू आमकां बसवणी दिता पवित्र आत्म्याच्या येण्याची बसवणी तो आमकां दिता जुवांव सवांचेर आमकां कळीत आसा 13व्या अध्यायांत जेजू अपोस्तलांचे पांय धुवन जाल्या उपरांत एक लांब शिकवण म्हणले बरी आपल्या अपोस्तलांक सांगता थोडी बगणां वांटून घेवची आमकां वाचूंक मेळटा आनी ह्या बगणा मध्ये 16व्या अध्यायांत जेजू आमकां एक विशेष चिताप आमच्या मुखार दवरता आनी तें जावन आसा पवित्र आत्म्याक हांव तुमचे मदें धाडटलो
उतरां आसात स्वता पवित्रत्व आयिल्ल्या वेळार तो तुमकां संपूर्ण सताक व्हरून पायतलो. तो आपले देखी कांयच उलोवचोना, आपल्याक आयकल्लें आनी तेंच तो उलयतलो. आनी कितें मुखार घडच्यो आसा त्यो संगती तो तुमकां कळयतलो. आपल्या अपोस्तलांक जेजू पवित्रत्म्याक दिता म्हणली बासवणी करता मात न्ही. जेजूच्या स्वर्गारोहणा वेळार उपरांत जमा जाल्ल्या अपोस्तलांक देवान पवित्रत्म्याक दिलो आनी ह्या पवित्रत्म्याच्या बळान तांच्या जिवितांत एक नवी वाट, नवी दिशा तांणी धरली. त्या घडये आमी जेजू मुखार आसा आनी त्याच पवित्रत्म्याक आशेवन आमी आसा. ह्या घडये सोमयाचेर आमची दिश्ट आमी दवरनासतना आमच्या जिवितांत सोमया तूं पवित्रत्म्याक धाड. आमच्या जिवितांत सोमया त्या सताच्या आत्म्याक तूं धाड. आमच्या काळजांत मनांत तशें हर एक दुबाव पयस जावं दी. आमच्या काळजांत मनांत तशें हर एक नकारात्मक चिंतना ती पयस जावं दी. आमच्या जिवितांत तशें हर एक दुबाव पयस जावं दी. आमी हर एकली बोवाडती जावच्याक, आमी हर एकली सोमयाच्या प्रेरणान भरच्याक आमची चिंतना, आमचे उलोवणे, आमच्यो करण्यो, आमचे निर्धार सगळे पवित्रत्म्याच्या बळान भरच्याक गरज आसा आदार. या घडये सोमया तूं आमकां फावो कर म्हणून सोमया लागीं आदार आमी मागया. पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या आमचेर देवून ये, आमचेर देवून ये. येवकार पवित्रत्म्या तुका आमचे मोदे, बोल आमकां तुजे सक्तेन, राव तूं आमचे सवे. संगता म्हणया येवकार पवित्रत्म्या, येवकार पवित्रत्म्या तुका आमचे मोदे, तुका आमचे मोदे, तुजे सक्तीन आमकां बर, तुजे सक्तेन आमकां बर, राव तूं आमचे सवे, राव तूं आमचे सवे. परत आमी गावया. येवकार पवित्रत्म्या तुका आमचे मोदे, तुजे सक्तेन आमकां बर, राव तूं आमचे सवे. तूं जिवीत दिवचें उदक, ससनाक वाळची झर, तूं जिवीत दिवचें उदक, ससनाक वाळची झर. बुजोंडार आनी बुद्दीना सगळेंच तूं सल, बुजोंडार आनी बुद्दीना सगळेंच तूं सल. येवकार पवित्रत्म्या तुका आमचे मोदे, तुका आमचे मोदे, तुजे सक्तेन आमकां बर, तुजे सक्तेन आमकां बर, राव तूं आमचे सवे. परत आमचे हात बांद गावया. येवकार पवित्रत्म्या तुका आमचे मोदे, तुका आमचे मोदे, तुजे सक्तेन आमकां बर, तुजे सक्तेन आमकां बर,
राव तू आमचे सोवे. परत आम्ही गाऊया तीन सूत्र. येवकार पवित्र तुका आमचे मोदे. हे पवित्र आमच्या कळसा म्हणा. तुझे सत्तेन आमकां राव तू आमचे हालेलुया 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 हालेलुया. आमच्या कळसा मनात आमच्या मतीन आमच्या जिवितांत पवित्र येवकार करूया. आमकां ताची गरज आसा. आमचे समजणी बरी आसा. आमच्या मनात पयसा आमच्या काळजांत हर एक चिंता पयसा गरज सादार पवित्र आमकां दितलो. या संसारांत बावडणी जावची. या संसारांत देवाचे साक्षी जाव पवित्र आमकां गरज आसा. या घडी आमच्या मध्ये कच पवित्र येवकार करूया. पवित्र आमच्या काळसा मनात. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you. Hallelujah. Samista मिदी गलिया ह्या घडये आमच्या हात आमी सडया. आमचे दिस्त येवकारिस्तांतल्या समयाचेर आमी दवरया. आमच्या काळजा मनाचे हर एक अत्रेक हर एक ते समाजेचो मुखार आमी हाडया. फिरगसकुटाम जावन ह्या घडये ह्या देव तेंपलांत आमी एकठांय जाल्या. आमच्या फिरगजेचे फेस्त पवित्रत्म्याचे फेस्त आमी आचरण करूंक आयती जात आसतना समया सांगता थोडो वेळ करसूंक आमी ह्या देव तेंपलांत जमलेलीं आसा. आनी ऐन वेळार मोगाच्या इश्टान ह्या मौनपणांत आमच्या काळजाचे हर एक अत्रेक हर एक ते समा सुमया मुखार दवरूंक आमी मुखार सरया. आमच्या कुटुंबा खातीर कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर कुटुंबाच्या सांद्यांच्या बरेपणा खातीर परगवंत आमच्या कुटुंबाच्या सर्व सांद्या खातीर समया लागी आमी मागया. तांकां आशिर्वादीत कर बेसावानी बर. जिवितांत गरज आसा संपूर्ण आदार तांकां दी. पवित्रत्म्याच्या प्रेरणा काल तांचे जिवीत जिवंक तूं तांकां आशिर्वादीत कर म्हण आमी मागया. आमच्या भुरग्यां बाळांक सवडास काडटा आसतना समयाचो संपूर्ण आदार समयाचो आशिर्वाद ही आमच्या भुरग्यां बाळांचेर आमच्या युवाजनाचेर आमी मागया. शैक्षणिक वर आसतना आराम केला आसता तांच्या शिकपा जिवितांत तसो समी तांकां आदार दिवन दी. जाणवायेचें भंडार जावन अशें पवित्र आत्मा तांकां आदार फावो करून दी. गरज आसा ती आदार संपूर्ण आदार तोच देव तांकां फावो करून दी. तांचे हर एक मेट तांचे हर एक चिंता तांचे जिवीत पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल भरलेलें जावं दी म्हण आमी मागया. पिडेस्त भाव भयणींक समयाच्या पांये तळे समर्पण करता आसतना तो दैवीक वैज बऱ्या भलायकेचे देणे आम्हा हर एकल्यांक फावो करून दी. प्रती करून जायत्या पिडेस्तांनी मागोवंक सांगलेलें आसा. ह्या हर एका पिडेस्त भाव भयणीक जेजूच्या पांये तळे समर्पण करता आसतना सांगाताच ह्या संवसारांत मारेकार पिडे वरवीं कश्ट नासच्या. कॅन्सर आनी इतर रितीच्या मारेकार पिडे मरिफात कश्ट नासच्या सर्व व्यक्तींक सर्व पिडेस्त भाव भयणीक ताचो समी
ताचे ती तो उदार मन दाखोवस जावं दी. बऱ्या भलायकेचे देणे फावो करून दी. गरज आसची ती सकत कुडीची ती सकत सोमी तांकां फावो करून दी म्हणून आमी मागया. आमच्या दिसपट्ट्या वावराचेर सोमी आशिर्वाद घालून दी म्हणून आमी मागया. आमकां हर एकल्या आमकां आमचो दिसपट्टो ग्रास जोडूंक आमचें काम करूंक सोम्याची सकत ह्या घडये मागून घेवया. जंय खंय आमी काम करता, जंय खंय आमचो वावर आमी करता, ते सगळे प्रेरक आत्म्याच्या बळान जावं दी. आमच्या वावरा मुखांतर आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक दिसपट्टो ग्रास फावो जावं दी. ह्या संवसारी जिवितांत आमी आमचें जिवीत बऱ्यापणान जियोंक गरज आसची ती सकत पवित्र आत्मा आमकां हर एकल्यांक फावो करून दी म्हणून आमी मागया. आमचे वैयक्तीक गरजो सोम्या मुखार आमी हाडया. आमचे वैयक्तीक निर्धार सोम्याच्या प्रेरणान भरलेले जावं दी म्हणून आमी मागया. आमच्या काळजा मनांत आसचे आमचे वैयक्तीक गरजो सोम्या ह्या घडये तुज्या पांये तळे आमी समर्पण करता. भलायकेचे गरज आसात, आर्थीक स्थितीचे गरज आसात, कुटुंब संबंधाचे गरज आसात, विविध गरजो ते सवा घेवन आमी सोम्या तुज्या मुखार आयलेले आसा. हे सगळे गरजो सोम्या तूं स्वीकार कर आनी आमकां गरज आसा तो आदार तूं फावो कर म्हणून आमी ह्या घडये सोम्या मुखार मागया. हांगासर जमलेली आमी हर एकली पवित्र आत्म्याच्या फेस्ताक पेंतेकोस्ताच्या परबेक लागशिल्ली तयार आमी करता आसतना आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत तो पवित्र आत्मा येवन दी. आमी काडचे हर एक मॅट, आमी करचे हर एक निर्धार, आमी उलोवची हर एक उतरां, आमी करच्यो हर एक करण्यो, आमचे संबंध सगळे पवित्र जाय तर पवित्र आत्मा आमकां गरज आसा. सोमी आमचे संगत आसता ताणें बसयलेले बरी त्याच पवित्र आत्म्याक आमच्या जिवितांत सोम्यांतून धाड. आमचे जिवीत ताच्या प्रेरणा काल भरलेलें कर म्हणून सोम्या लागीं ह्या मौनपणांत आमी मागया. सोम्याचो आशिर्वाद घेवंक आयती जावया. हे द्यावोडा सक्रामेंदा साष्टांग नमन करूया. पूर्विल्या त्या रूपा बोधला नव्यो रीती आदार्या सोवून वेचस्कत्विश्या पावार्ताचे बळ देव्या. जशे बापा तशे स्तोता उल्हासाने स्तुतीसा. पदवी महिमा सस्ना एका स्थळ्यार सीता तुका दोगांच्या स्पिरितान समसमी नावाटा. आमेन. ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टां सोगडास तुवें आमकां सोडला. तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो चेता निराश करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. ये तू आत्म्या, ये तू आत्म्या पावय म्हाका त्या
सर्गीच्या सुखा कांतीन भरलेल्यांक तुवें बुजयले पिडेत असलेल्यांक तुवें गुण केले पयस कर म्हजी कांत बेजाराय पयस कर म्हजी कांत बेजाराय दी तूं म्हाका तुजी ती ससाय दी तूं म्हाका तुजी ती ससाय काळीज म्हजें तानेलां तुका मोन म्हजें आशेलां तुका काळीज म्हजें तानेलां तुका मोन म्हजें आशेलां तुका जमल्या सोम्या मंदिरात तुझ्या वर्गातील स्वरूपकारात तुझ्या गीता गावून प्रणव अर्पिता बळी भेटून तुका वंदिता दिलपुणी आज तुका हसिता दया माया तुझी नियाळता बाकीची बोगस म्हूण मागता आधार करपा बेसांव आशेता जमल्या सोम्या मंदिरांत तुझ्या वर्गातील स्वरूपकारांत तुझ्या गीता गावून प्रणव अर्पिता बळी भेटून तुका वंदिता बापाच्या आणि पुताच्या आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्यास एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्याय सोबे आसूं. आयच्या मिसाची ते सवय हा परे जावन आसा ते जल्मा दिसाचे दिसाके देवाकार जावन दिता जॉयल डिसोजा दरम्यास वडोव आनी देवाकार जावन दिता वेरोनिका डिसोजा फतिमा वडोव सुनील क्रास्ता आनी अँटोनी वेगस हांच्या आत्म्याक दिता पॉलिन वेगस पवित्र आत्म्यास वडोव आनी फिलिप डिसोजाच्या आत्म्याक दिता जॉस्पिन डिसोजा आनी कुटुंब सांतून वडोव हांचे बराबर आमची ते सवां सोम्याच्या पांयां आमी दवरया. मोगाचे न्हू एका कुटुंबाच्या स्मिरितान बरोवन आमी सोमेच्या जेवणान वांटली जावंक सांगता मेळ्ळ्या. आईची देवस्थिती आमच्या जिविताची वाट सोमकोंक पवित्र आत्मो आमकां प्रेरण आनी बळ दिता म्हणलो संदेश दिता. आज आमी मुजे पासून कश्ट दोगदोनी सुसुंगा स्थितीन कितली बागी सर्गाराजान तुमकां प्रतिफळ राखून आसा म्हणल्या विशयान नियाळ करता. जायत्या मार्तीर सांताच्या जिणेंत सुवार्ता प्रगट करच्या वेळार कश्ट दगदनी हिंसा सोंसुल्ले आमी जाणा आसा. त्या खातीर सर्गींचे इनाम जावन सांताची पदवी तांकां फावो जाल्या. मार्तीर सांताची जिणी आमकां देख जावं दी. सुवार्ते खातीर आमी आमच्या सलत्या जिवनान फिरगजेन वाड्यान शेजारा सेवेच्या मनोभावान जियोंक प्रयत्न करया. आज आमी सर्व क्रिस्ती कुटुंबा खातीर मागया. सर कुटुंबांनी मागण्याक महत्व दिवन बोगसाने सोडदोड आनी नितीन आमची कुटुंबां क्रिस्ताते एकवटीत करूंक जाय आसची देवीक आनी आत्मीक मजत पवित्र आत्मो आमकां फावो करून दी. मोगाच्या इश्टानो सोमयाच्या पांयां तळे आमी जमलेले आसा.
आणि आज आमी आमच्या कुटुंबा खातीर मागता आसतना पवित्र आत्म्याची आनी आमच्या कुटुंबांत जावं दी मोगाचे भंडार बक्षणाच्या स्पिरितान भरलेले आमची कुटुंबां जावं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया. सांगातच ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमच्या वैयक्तीक गरजो समया मुखार आमी दवरता आसतना तसो समय आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या हर एक कश्टांत आमकां सांगात दिवं दी. आमी जिवचे हर एक कश्ट समयातावन आमकां मेळच्या एका बऱ्या प्रतिफळ असो गुर्त म्हणलें समजोवंक आनी त्या कश्टा उपरांत आमकां जैत आसा म्हणलें एक चिंता आमच्या मतीन दवरून आमी हे संवसार जिवीत जिवंक गरज आसो आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखांत आमी मागोवन घेवया. ही मीस देवाक मानता तसले जावन भेटोवच्या खातीर आमच्या पातकांचो एक घडी बरोगडास काडून समया लागचे बक्षण आमी मागया. पातकाची दूख धरून सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो घडी हांव सारून सांगता मना चिंतून तोंडां सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या वचून भगवान सदां संकार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावूं. Sumia kabuta, Sumia kabuta, Krista kabuta, Krista kabuta, Sumia kabuta. महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती त्याच्या इष्टांक संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गींच्या राया सर्वपदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या दुर्वैभवापासून आम्ही तुका वागता. सुम्या जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फोता सुम्या देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काढताय आमचे काकूळ तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणी मानून घे की त्या पवित्रज्ञा सांगाते देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थया सर पदवीधर आणि सस्तच्या देवा पास्का सगट 50 दिसांनी संपवून एकाच बावाडतान आणि मोगान सर लोकांक एकवटावंक तुव्या गणित जानवा येन तार आयले तर वेगवेगळ्या देशांनी शिंपडलेल्यो
आनी वेगवेगळे भासो उलयतलो परसा ताका सर्वांचो एकलोच बाप म्हूण बावार्थान वळखून ताका एकाच ताळ्यान उलो मारूंक दयाळपण एकवटाय म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करुदेव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणाक जियेता आनी राजवट चलयता सस्ताच्या सस्ता. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. पेंतेकोस्ताचे परबेचो दीस आयलो आसता. ते समेस्त एक सुवातेर सांगता मेळून आसले. तेदुआ एकच सने कठीण जड वारें आयिल्ले बरी मळबार जावन एक आवाज आयलो आनी ते बसून आसलेले त्या घरांत भरलो. तवळ तांकां दिसल्यो उजे सारक्यो जिबो. त्यो विंगड विंगड जावन तांचे मदल्या हर एकल्याचेर वचून रावल्यो. ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वासा शक्ती प्रमाणे परकी भासांनी ते उलोवंक लागले. संवसारांतल्या हर एक गांवचे भक्तिवंत जुदेव त्या वेळार जेरुजलेमाक आयलेले थंय आसले. हो आवाज आयकून लोकांचो व्हड एक जमो एकठांय जालो आनी तांणी उलयलेले हर एकल्याक आपआपले भाशेन आयकताले देखून लोक सकड तटक्क जालो. ते शर्मेले आनी वीज जावन म्हणाले, पळया हे उलयता ते समेस्त गलिलियागार न्हयवे. तर आमचे मदल्या हर एकल्याक ते उलयतात ते आमचे माय भाशेन आयकता कशे. आमी हांगा आसाव पार्थियंतले, मेदियंतले, एलामांतले, मेसापोतामियांतले, जुदेयांतले आनी काप्पादोसियांतले, पोंतुसांतले आनी आसियांतले, फ्रिजियांतले आनी पंपिलियानांतले, इजिप्तांतले आनी सिरेन भोंवतीच्या लिबियांतले आनी थोडे रोमातावन सयत आयलेले. जुदेव आनी जुदेव धर्माक आयले वारस मेळिल्ले, क्षेत्रांतले आनी अरबिस्तानांतले सयत. तरी देवाच्या विचित्र कृत्या विशयान ते सांगतात ते आमी आमचे माय भाशेन आयकता. देवाचे उतारे. देवाचे व्हड उपकार. धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप तूं नवें कर. धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप तूं नवें कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक वाड. सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो तूं बरतो. मैमेन आनी वैभवान भरलोलो. प्रकाश भरीतवंतान नेसलोलो. धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप तूं नवें कर. पृथ्वी तिच्या बुन्यादीचेर बांदून हाडलाय. ससनाच्या ससनाक तितीर घट केल्या. मांता बरी दर्यान तिका पागून धरल्या. तिचेर पर्वत दोंगर उदकान बुडोवन आसा. धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप तूं नवें कर. धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप तूं
कोरिंथकारांक बरयल्या पहिल्या पत्रांतले वसाब. भावा बहिणीनो, पवित्रात्म्याच्या प्रभावाविने कोणी मनीस जेजूस स्वामी म्हूण सांगूंक सकना. आत्मीक देणे विविध पूण एकच आत्मो ती दिता. सेवा ही वेगवेगळ्या तराची आसा पूण एकच स्वाम्याची आमी सेवा करता. कामां वेगवेगळ्या तरांची आसात पूण सोमेस्तांतय सर्व कामां जारी करता तो देव एकलोच. हर एकल्यांतय दिसून येतात ती पवित्रात्म्याची देणी सोमेस्तांच्या आदाया म्हूण दिल्यात. कूड एक जाल्यारी सांदे जायते आसात आनी कुडीचे ते सर्व सांदे जायते जाल्यारी एकच कूड जातात. तेच परी क्रिस्तांतय घडता. आमी सोमेस्तांनी, जुदेवांनी आनी हेर सदस्यांनी, स्वतंत्र जनांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एकच आत्म्यातय पवित्र स्नान घेतला आनी एकच आत्म्यातय आमकां सोमेस्तांक पिवानासो दिला. देवाचे उतर हे देवाचे वडुकार. पवित्र देवो आणि फांकय सर्गीता उजवाडाचे तुझे ये तू बापा दुबळ्यांच्या ये तू दाता घेण्याच्या ये तू दिव्या काळजाच्या लाभ तुझ्या भावात्या तुझे आशीर्वाद केल्या होवे तुझी साथ देणी लाभशे गुणाचे लाभ आमका बरे मोर भाव सुखा सजनाच्या. Alleluia Gavya Somya Gasiya Tacha Povitava Pugli Kusarya. Alleluia Gavya Somya Gasiya Tacha Povitava Pugli Kusarya. पवित्रात्म्या देवोन ये भर काळजां तुज्या भवट्यांची आनी पेटयतां तूं उजो तुज्या मोगासो. Alleluia Gavya Somya Gasiya Tacha Povitava Pugli Kusarya. Alleluia Gavya Somya Gasiya Tacha Povitava Pugli Kusarya. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सोबी आसो. जो परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार तुमी म्हजे उपादेश पाळटल्यात. तो वेळ हांव बापा लागीं मागतलो आनी तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सवें सदां काळ रावतलो. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतार पाळटा. तो वेळ म्हजो बाप तसो मोग करता आनी आमी दोगी ताचे शिंव ताचे ते वस्ती करतल्या. म्हजो मोग करिना तो म्हजे उतार पाळिना. तुमी आयकतात ते उतार म्हजे न्ही, बगार म्हाका पाठयलेल्या म्हज्या बापाचे. तुमचे सांगत आसतना सगळे हांवें तुमकां सांगलां म्हूण म्हज्यान आमी बापूच तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. तो पवित्र आत्मा तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां ते तुमच्या उगडासाक हाडटलो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता.
सुमार वर्सां आदीं एका फिरगजेंत सहायक जावन सेवा दिवन आसतना एक तरणाटो म्हज्या लागीं बेसांव मागोवंक आयलो आनी हांवें विचारलें कितें विशेश म्हणून तो म्हणलो फादर हांव ऑस्ट्रेलिया बेसारलां आनी हांव थंयच आनी मुखलें म्हजें जिवीत थंयच रावचार आसा थंयच वावर म्हाका काम मेळ्ळां आनी थंयच म्हजें जिवीत मुखार रावता म्हणून हांवें सांगलें बरें तुका बरें मागता हांव बरें जावं तें तुजें जिवीत म्हळें ताचे उपरांत म्हणलो फादर म्हाका वचोंक आनीक एक 15 दीस जात तशें हांव एक हप्त्याचे रेतीर करया म्हणून भायर सरलो म्हणालो बरें बरें म्हळें बरें रेतीर कर बरें मागणें कर देवाच्या आशिर्वाद तुका मेळटली एक बरो निर्धार तुवें घेतला एकंदरीत जावन त्या निर्धारान देव तुका आशिर्वाद दितलो म्हणून हांवें ताका बरें मागलें आनी तो गेलो पूण गेल्लो भुरगो सादारण एक हप्तो जालो ताचे रेतीर जावन तो फाटीं आयलो आनी फाटीं आयल्या उपरांत परत्यान म्हाका मेळ्ळें तो वेळ हांवें विचारलें कशें पॅकींग आनी परत जालें गे आनी तुका एक तापसो आसा वचोंक ना फादर हांव वचना हांवें काण गेल्लो निर्धार हांवें फाटीं काडलो फादर म्हणालो कित्याक तुवें फाटीं काडलो ना फादर हांव त्या रेतीरेक गेल्लो आनी थंयसर कितें गी म्हाका देवान म्हज्या मतींत एक चिंताप घालें आनी त्या कारणा खातीर हांवें हो निर्धार फाटीं काडलो म्हणून हांवें सांगलें तलें कालें जालें तें तुवें इतलें सक्कड करशिलाय पयशे करशिलाय तुवें आनी कितें सगळें तयारी जाल्याय पूण कित्या खातीर तोलो एक निर्धार तुवें आतां काण गेलोय तो म्हणालो फादर हांवें एक ल्हान चूक केल्ली एक फॉर्जरी केल्ली हांवें इतल्यान सगी म्हाका ते कामांत व्हडलें एक्सपिरियन्स नासलें पूण हांवें त्या व्यक्तीक हांवें इल्ले पयशे दिवन हांवें एक फेक सर्टिफिकेट म्हज्या कामांत म्हाका एक्सपिरियन्स आसा म्हणून एक फेक सर्टिफिकेट करून हांवें धाडिल्लें कंपनीन म्हाका कामाक घेतलें सगळें कंप्लीट जाल्लें पूण ह्या रेतीरे वेळार थंयसर म्हाका देवान एक संदेश दिलो जें कितें हांवें केलां ती चूक म्हणून आनी देखून त्या निर्धारा खातीर हांव फाटीं आयलो उपरांत हांवें तांकां मेल घाली हांवें फेक सर्टिफिकेट दिल्या म्हणून देखून ताच्या उपरांत हांवें हो निर्धार गेल्लो हांवें परत्या निर्धार घेतलो गी आनी मुखार हांव वचना म्हणून पूण तो तरणाटो उपरांत हांगाच ताणें काम केलें पूण देवान ताका आशिर्वादांनी भरला बऱ्या फालें ताचे कुटुंबा जिवीत आनी सांगताच ताच्या जिवितान देवान आशिर्वाद घाल्यात कित्याक हांवें घडीत तुमचे मुखार दवरलें आयच्या सुवार्तेंत जेजू आमकां एक उतार सांगता तुमी म्हजो मोग करशात जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार तुमी म्हजे उपादेश पाळटल्यात देखून आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आमी देवाचो मोग करता म्हणून दाखोवचें कशें जेजू आमकां 2 वांटो आमचे मुखार दवरता एक आमी ताचे उतार पाळूंक आसा आनी दुसरें आमी ताका खालते जावंक आसा जेजूची उतरां स्पश्ट आसात जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतार पाळटा आनी उतार न्ही केवल तें सादारण रितीन आमी पाळचे बरी बगार ताच्या जिवितांत तें संपूर्ण एक ताणें पाळच्या खातीर आनी तेन्ना तो देव आमी ताचो मोग करता म्हणून आमी एक ह्या संवसारांत आमी रुजवात दिवची आनी तो ती रुजवात ह्या गणिता मुखांत एका रितीन त्या तरणाट्यान दिल्लें म्हाज्या उगडासा खायलें देखून हें गणित हांवें तुमच्या मुखार दवरलें मग इश्टानो आमच्या जिवितांत आमी देवाचो मोग करता आनी देवाचो मोग करता म्हणून आमी दाखोवचें कशें देवाचो मोग करता म्हणून आमी दाखोवचें आमी ताच्या उतराक खालती मान घालचे प्रयत्न आमी ताच्या उतराक आयकोवचें आनी खालती मान घालचें हे दोनीय संगती आमच्या जिवितांत घडता तो वेळ आमी देवाचो मोग करता म्हणून ह्या संवसारांत रुजवात जाता आमच्या कुटुंबा जिवितांत आमी फाटीं गेल्या जाल्यार आमच्या घरांत जाल्यार आमी फाटीं गेल्या जाल्यार हेंचो सवाल वा हेंचो चिंताप आमी दवरयेत चिंत्या आमची भुरगीं आसात आमी एकामेकाचो वा आमची भुरगीं आमचो मोग करतात म्हणून दाखयतात जाल्यार ती कशीं आसतात ती आमी सांगिल्लें उतार ती आयकतात आमी सांगिल्लें काम ती करतात आमकां खालती मान घालतात आमकां गौरव दितात आनी ते दळ आमकां कळटा की हो म्हजो पूत हे म्हजें धूव म्हजो मोग करता म्हणलें पती पत्नी मदें तशेंच कोणी व्हड वा ल्हान म्हण दाखोवंक ना बगार एकामेकाक गौरव दिवचें एकामेकाक आयकोवचें प्रयत्न चलता आसतना
एकामेकाच्या उतराक खाण दिवचे प्रयत्न चलत असतना थंयसर एक खरो मोग आसा म्हणले एक दाखलो म्हणले बरी आसा. जेजुआच्या सुवार्थेन ती आमकां तेंच सांगता आनी तें जावन आसा जो कोण म्हजो मोग करता आनी म्हजे उतार पळटा तसो बाप मोग करता आनी आमी ताचे थंय येवन रवस्ती करतले हांव. आनी ह्या रिफात जेजू आमकां त्या मोगाक वा त्या उतरां आयकल्ल्याक आनी खालतीमान गेल्ल्याक एक विशेष बेसांवां दिता म्हणून आमकां बसयता. आनी ते बेसांव कितें? ते बेसांव जावन आसात जेजू मुखार आमकां सांगता बाप तसो मोग करता, देव आमचो मोग करता आनी दुसरें तो आमचे संगता वस्ती करता. प्रेझन्स ऑफ गॉड. प्रेझन्स ऑफ गॉड म्हळ्यार एकलो न्ही बघा तिगी आमचे संगता येवन वस्ती करतात. हें जावन आसा देवाक खालती मान घालतले असो वा देवाच्या उतराक खालती मान घालतले असो देवाचे उतर आयकोवच्या व्यक्तीक सोम्यान दिवचें एक बरेंपण वा आशिर्वाद. आनी ताचे पैकी एक विशेष आशिर्वाद देवान आमकां दिवचें जावन आसा आमी दोगी ताचेशी येवन वस्ती करतले हांव. म्हळ्यार पवित्रत्म्याची मजत वा पवित्रत्म्याचो आदार आमकां मेळत जंय तर हांवें आनी तुवें देवाचें उतर आयकोवंक आसा, देवाच्या उतराक खालती मान घालूंक आसा आनी तें मोगान करूंक आसा. मोगान न्ही एक कॉमन वा सक्कडी करतात म्हणून आमी करचें न्ही, जबरदस्तीन करचें न्ही, बघा मोगान करचें. आनी ह्या मोगान केल्ले असो गुर्त जावन देव आमकां पवित्रत्म्याचें येणें दिता म्हणलें सत आयच्या सुवार्ते मरिफात आमी समजूंक शकता. देखून मोगाच्या इश्टानो आज आनी फाल्यां म्हणजे आमी पवित्र वा पेंतेकोस्ताची परब आचरण करता आसतना हो पवित्रोत्मो आमकां कितें शिकयता, हो पवित्रोत्मो आमकां कितें समजयता तें आमी समजूंक जाय. पवित्रोत्मो आमकां कशें मेळटा? देवाच्या उतराक आमी खालती मान घालता आसतना आयकत आसतना. आनी तो पवित्रोत्मो जेन्ना आमच्या काळजांत येता, आमच्या जिवितांत येता, पयलीं आमकां फावो जाता समाधान, पीस, शालोम. हें आमकां मेळत जाय तर आमकां पवित्रोत्मो जाय. पवित्रोत्मो ना तर आमकां तें इन्नर पीस म्हणटा आमी आंतरीक शांती आमी अनुभव करी जाय तर देवाचें हजरपण आमकां गरज आसा. तिंदादीचें हजरपण आमच्या जिवितांत जाय. आमकां न्हेसोंक बरें वस्तूर आसा, आमचे लागीं भोवंक व्हडलें खार आसा, आमचे लागीं जाय पुरतें आसा, पूण आंतरीक तें समाधान ना जाल्यार कितलें आसूं न्ही आमकां एका रितीचें व्हडपण बगाना. थोड्या दिसा आदीं हांव एका गांवाक भोवंक गेल्लो आनी थंयसर एका व्यक्तीची म्हाका वळख जाली. आमी ताच्या घरा गेल्ल्या. बिलियनेर तो म्हळ्यार करोडपती म्हणयत. ताचे लागीं कितलोगी आस्त कलगी आसता. ताचे दोग पूत युकेंत थंय सेटल जाल्यात. ह्या व्यक्ती लागीं करोडांचो पयसो आसा, वहिवाट आसा, पुरो आसा, पूण घरांत समाधान ना. तो म्हणालो ताणें म्हाका सर म्हळें, सर आय हॅव एवरीथींग, आय कॅन इवन बाय वॉट एवर थिंग्स आय वॉन्ट. कॉलेज जाय म्हाका तले हांवें काण घेवं येत. आय ऑलवेज ट्रॅवल इन बिझनेस क्लास फ्लायटार ट्रॅवल करता तो बिझनेस क्लासान तो बेता. हांव आय नेवर बीन टू एनी अदर क्लास. सच ए वे आय लॅविशली आय कॅन स्पेंड. बट म्हज्या घरांत म्हाका समाधान, आंतरीक रितीन म्हाका समाधान ना, देखून हांव तें सोदून आसा म्हणालो. म्हाका इश्टान आंतरीक समाधान आमकां हर एकल्यांक जाय. जेन्ना तें आसा जाल्यार पळय हें उरले संकले संगती आमकां व्हडपण बगना. आनी पवित्रत्म जेन्ना आमच्या जिवितांत येता तें आमकां फावो जाता. दुसरें आमी देवाचो मोग करूंक शकता. आमकां तें मोटिवेशन फॅक्टर म्हणटात. आमकां हर एकल्यांक एक मोटिवेशन फॅक्टर जाय. आमी कित्या खातीर म्हणून हिंगी आमकां तें मोटिवेशन फॅक्टर पवित्रत्म जावन आसा. देवाचो मोग करूंक आमकां आदार दिवचो, प्रेरण दिवचो जावन आसा पवित्रत्म्यान. सगळें आमकां तो समजयता आनी आमी फात आमी देवाचो खरेपणी मोग करूंक शकता. आनी तिसरें आमी देवाक खालती मान घालूंक शकता. पवित्रत्मा आमकां ते खालतेपणाचे शिगूण आमच्या जिवितांत घालता. पवित्रत्म्याची देणी फळां आमच्या काळजांनी तो घालता आनी आमी फात आमी देवाक खालती मान घालूंक शकता. आनी चवथें आमच्या जिवितांत कितलेय कश्ट आयल्यार ते फूट करची एक सकत आमच्या जिवितांत येता. आयचे नियाळ आमी करता आसतना आमी कितें कश्टांव ह्या संवसारांत आमी कश्टांवच्या हर एकलीं आमकां देवा थंय एक प्रतिफळ आसा म्हणलें चिंताप आसा. ह्या संवसारांत आमकां हर एकल्यांच्या जिवितांत ते कश्ट आसात, पिडा आसा, सोलवणी आसा, हें सगळें आमी अनुभव करूंक आसा. हे सगळें म्हज्या दिसपट्टे जिविताचे कुरीस, हे सगळें आमी पयस दवरूंक जायना. आनी पूण हे कित्याक आमी हे कुरीस वयता? कित्याक म्हळ्यार त्या कुर्साच्या वाटे मरी फात एक विशेष प्रतिफळ
म्हाका आनी तुका राखोन आसा म्हणलें सती आमी शिकोवंक शकता. तर आज हे मिसाचे बलिदान आमी भेटयत आसतना आनी सांगताच पवित्र आत्म्याक आमच्या काळजांत आमी येवकार करता आसतना तोच पवित्र आत्मो आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत येवं दी. तें शांत समाधान आमी आशेवचें, देवा खालतीमान घालचें प्रयत्न, बावडतान तीर रावचे प्रयत्न आनी सांगताच आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत तो प्रतिफळ बरें प्रतिफळ जोडचे ते प्रयत्न करच्याक तोच स्वामी आमकां आशिर्वादांनी बरोवन दी. आमेन. त्रिएका देवातय आमचो बावडतो सारया एकाच देवाक म्हणटा सर्वपदवेदार बापतो स्वर्ग आनी पृथ्वीमेचो दिसता आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एकाच सुम्याक जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा देवाचो एकलोच पुतो सर काळादी बापातान जल्मला देवातान देव उसवाडातावन उसवाड खऱ्या देवातान उपसल्लो करो दे तो देवातान जल्मला ताका रचना बापाच्या सैंबासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्या आम्हा मनशा पासत आनी आमचे सडवणे पासत सर्गात तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मेरेची उदारीत आनी तोड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोंस पिलाताका ताका प्रसाद मेळ्ळो ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका निकेलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो जिवंत जालो सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुसरी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या रसोडकेक शेवट आसना आनी पवित्र आत्म्याक सत मानता ईश्वर आनी जीवदाता तो बापा आनी पुता तो निपसला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसर्को नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवादा वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कथोलीक अंधता वरवीं स्थापलेले देव सभेक सत मानता पातकाच्या पक्षाने खातीर एक पवित्र स्थान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सस्ताच्या जिविताक विश्वास दवरून रावता. आमेन. आमची मागणी प्रार्थना जेजू मुखार दवरया. बापा, दैवीक आपोवण्या मुखांत तुजी पवित्र सभा सांबाळ वरच्या पापा साहेबांक, गवळी बापांक, याजकांक आनी धर्मिकांक पवित्र आत्म्याच्या कृपेन बर. तांच्या प्रामाणीक जिणे मारिफात तुजे रास जिवाळ जावं म्हूण मागता. बापा, आमची मागणी आयक. राष्ट्राचे आडलते चलयतल्या हरेका अधिकारीनी कसलेच ओत्ताडाक भियेनासता लोकांचे उदरगते पासत वावरूंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण मागता. बापा, आमची मागणी आयक. बापा, परगवांत वावर करच्या सर आमच्या फिरगसंतल्या भावा भयणींक राख आनी सांबाळ. कुटुंबाच्या बऱ्यापणा खातीर करचो तांचो वावर सुफळ कर. कुटुंबाच्या सांद्याचो मोग आनी बरी भलायकी तांकां फावो कर म्हूण मागता. बापा, आमची मागणी आयक. बापा, संवसारांतल्या सर पतक्यांनी तुज्या पुता जेजूचो बोगसानेचो स्पिरीत सोडून पाताक वळखून जिनी परिवर्तन करीशे कर. आतंकवादींनी बलात्कारांनी निश्चरायेची वास सांडिशे पवित्र आत्म्याचे प्रेरण तांकां लाभय म्हूण मागता. बापा, आमची मागणी आयक. बापा, सर क्रिस्ती कुटुंबांनी मोगाचो एकवटाचो स्पिरीत सडय. दिसपट्ट्या जिवनांत मागण्याचो महत्व जाणा जावन देवाचो उतराचो नियाळ सदांच करूंक बरी क्रिस्तांव जिणी जियोंक समाजींत हेरा बावडांक आमची कुटुंबां देखी बरीत जायशे कर. बापा, आमची मागणी आयक. या मिसाच्या बलिदानांत आजार जाल्ल्या सर्वांनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी आनी फळांनी भरलेले जिवीत जियेशे कर. एकामेकाच्या बरेपणा खातीर वावरून बरी कुटुंबां रुताक करूंक सर्वांक प्रेरीत कर म्हूण मागता. बापा, आमची मागणी आयक. हात आमी सोडया आनी आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर जेजू लागीं आमी मागया. बापा दयाळा, तुज्या मुखार आमी समर्पिल्ली आमची मागणी इरादे ते समातून स्वीकार कर. पवित्र आत्म्याक वा पेंतेकोस्ताच्या परबेक आमी तयार करता आसतना हें फेस्त आमी आचरण करता आसतना तस पवित्र आत्म्याक आमच्या जिवितांत तो फावो कर आनी आमी रिफात आमचे हर एक निर्धार आमचे हर एक मेटा ताच्या प्रेरणान भरलेली जावं. ही प्रार्थना मी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सी 30 आणि 4 34.
नादान भरून मोगाच्या नावान पेटून हाडून आयल्या कानिकून घे बापा मोगान घेवन मोगाच्या नादान भरून मोगाच्या नावान पेटून हाडून आयल्या कानिकून घे बापा मोगान घेवन मोगान तुवें आमकां दिल्लें धन निर्वेळ सगळे आमचे वांटून घेवच्या दुबळ्या मोदे सांगलाय सोम्या आमकां तुवें मोगाच्या नादान भरून मोगाच्या नावान पेटून हाडून आयल्या कानिकून घे बापा मोगान घेवन भक्ती पोरान आमी येता वायन गुंडो पेटून दिता सर्वोस आमचे समर्पिता आशीर्वादीत कर म्हूण मागता मोगाच्या नादान भरून मोगाच्या नावान पेटून हाडून आयल्या कानिकून घे बापा मोगान घेवन म्हज्या मोगाचेनो आमी भेटोवचें बलिदान सर्वेस्परा देवा बापाक मानता तसलें जावच्याक मागया हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्य भुयसभेच्या आदाराक सर्वस्पोर मानून घे देवा आमच्या कनवळ्या बापा तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही आमची देणी पवित्र कर आनी तांचे वरवीं तुजी पवित्र सभा प्रतिमगाच्या उज्यान लासून दी हे परी संवसाराच्या सोडवणेंत तुवें दाखयलेलो अपरिमीत मोग पृथ्वीच्या सर्व मनशांच्या दोळ्या मुखार परजळून दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं तुमचेय सवे आसूं आमची काळसा उबारुया आमी सर्वेस्पराकय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूं फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदर आणि सासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो उकायदो नितीशांनी आमच्या फायद्या आसूं जांकां तुज्या पुता कडेन एकवटून तुज्या आपणायलेली भुरगीं जावच्याक तुवें दयाळपणी आपयली तांच्या रायच्या दिसा तुवें पवित्र आत्म्याक पाठयलोय नेसो पास्का सुगूट संपूर्ण एक पावयलोय आयच्या दिसा पवित्र आत्म्यान सगळ्या परसांक एका खऱ्या देवाची वळख दिली एका सुभावाट तो सारूंक मनशाच्या वेगवेगळ्या भासांचो एकच नवो ताळो रोसून हाडलो आनी हे परी तुजी पवित्र सभा जल्मा आयली देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार जगाने संसार भला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका सर्गी तुका सर्वेस्पराचे नावी येता
बापा कुरुस तो पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची इज्जत तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सुसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो आपल्या शिसांक तो दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची तेचपरीच्या वाण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ती म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराची हे रगत पातकांचे मोक्षाने मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशा पासून ते वार उफतले हे म्हज्या उगडासा करार बावडता सुगट परगटुया जेजू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुनर्जीवन हो आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उक्रास करता आनी वो जिविताचो वंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत संगतले आमी सुमेस्ता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या प्रतिमेचेर विस्तारिल्ले पवित्र सभेचो उडास करे आनी लिओ आमच्या बगेवंत बापा पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरोस करून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट करे तांकां दिश्टगातीत मेल्ल्या सुमेस्तांके जे परजळीत मुखामळ फोडोवन फोव करे आमा सुमेस्ताची दया कर म्हणून आमी मागता ओंकार मरे देवाचे मये संगती बगेवन सुजती सपती बगेवन दर्दुता आनी सौरकाळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्य सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना सोम्यान आमकां शिकयलेले मागणे आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र तुझे राज आमकां तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायट विघ्नांतली आमकां सदांच निवार दया करून या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे प्रोशनत्रेक तेल्यांक आमकां तुजी उदार काकुळतीन सर्व पदकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदत्तांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमची पातकांत पळय नाका पूण आमी सुमेस्तांच्या बावटाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कशे प्रमाणे आमकां शांती समाधान दी आनी तुज्या मोगान सांबाळ तुजी येता निरासोड चलयताय ससनाच्या ससनाक जिवन क्रिस्ताचें शांती समाधान सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं मगा सुगुर्त सावन एकामेकाक शांती दिवया
वाचले पाहिजे. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकून देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकून देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती ताच्या जेवणाक आमकां आपण लभला आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर अशें म्हाका भावना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची काळजान म्हज्या राखून आसा येवया तुज्या ये वेगये जेजू रया स्वागत करता तुका ये सोमिया काळजान म्हज्या राखून आसा येवया तुज्या ये वेगये जेजू रया स्वागत करता तुका जशे फुलों येवचे साळ सूर्या कुशीर घुमता तशे सोम्या मोशे तुकाच तेना लेखा ये सोम्या काळजांत म्हज्या राखून आसा येण्याक तुज्या ये वेगये प्रार्थुया. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा पवित्रात्म्याक धर्मदूतांचेर धाडून तुवें तांकां उतरावर्ती देणे फावो केलाय तेच पर आमी आतांच घेतल्या जेजूच्या मासा रक्ता वरवीं आमची काळजां पवित्रात्म्याच्या उज्यान तामन आसतना लासो म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवीं. आज हांगासर टी रेकॉर्डिंग आनी फुलां दिल्लो जावन आसा आल तारीख रोनाल्ड सिबिल डिसोजा आनी कुटुंब सालोरेस वडो हांगासर हे आराधन करून मिसेचे बलते पटेल पदराब जावन आसा मानसीक बाप रोशन डिकुन्ना YCS ह्या युनिटाचो तिरोक्तर ते जावन आसात तांकां तुमचे सर्व तर्फे हांव देव बरें करूं म्हणटा. ये पवित्र स्नारा हाडने कुर्बेची भांडारा बरी कर्जा तुजी रस्ता ये कर आमकां तुजी सेवा. ओ पवित्र आत्म्या दैवीक मजतदारा दुबळ्यांच्या बापा केसाच्या बुजवणदारा काळजांच्या उसबोडा आत्मे पवित्र करणारा तुझे संपर सरपडून असले मुजेशी पळय पुरत्या मानान हांव तुजे मुखार सरपडता हजार पोटी हांव तुजी स्तुती करता आनी तुज्या सिंहासना मुखार आशा देव संगी हांव हे म्हणटा पवित्र 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 तूं सस्नेक आनी तशेंच बापा आनी पुताच्या स्वतो असो म्हणून हांव गूढ सत म्हणटा. म्हजो आत्मो बचाव करो आनी पवित्र करो दया दाखयताय म्हूण हांव भरवसा. हे दैवीक मोगा म्हज्या सगळ्या काळजांत ह्या संसारांतल्या सर्व सुप्रासड हांव तुजो मोग करता तुज्या बरेपणाक आखेर ना
म्हजो मोग तुका मात्र फोव तुज्या प्रेरणाक अनुकर कोण दाखोवन आनी अंधो जावन म्हज्या पत्ता वरवीं हांवें तोळ तोळ दुखयला एरसड वायटाच्या की सड करून तुका दुखयल्ल्या खातीर हांव तुका भरल्या दोळ्यांनी तुजें भुगसोणें मागता हे म्हजें दंड जर जाल्लें काळीज तुका आपटयता तुज्या उजवाडाच्या किरणांनी आनी तुज्या उज्याच्या किटळ्यांनी तें पक्षी ते वरवीं म्हज्या पत्त्याचें बरप करतलें मागीर मरयेचें काळीज अपरमीत कृपेन भरलो आनी आपोस्तलांची काळजां पवित्र उमेदीन भरलो म्हजें काळीज मोगान भर म्हूण परता तूं दैवीक सकत म्हाका वाड सक्ती विरोधेर दी तूं म्हाका तुज्या मोगाच्या जळटे उमेदीन भर तूंच वाड म्हजी मोत सुस्तीक सक्तीचे जणमयन विसवाडाय तूं पारवो म्हाका जिविताचें बळेपण दी तूं शांत बरें म्हणजे फशावाचे लारां विस्फटाय तूं जीव सदांच तुका नावाडून म्हाका शिकय तूं मोड तुजे सुरक्षीत सवळेकाल म्हाका राव आनी माणे तूं सौर संकी जण्याचो दातार तुजे कृपेन म्हजे ते जीव भर तुज्या मोगान म्हाका पवित्र कर तुजी जाणमयन म्हजी मोत उसवाडाय तुज्या बरेपणान म्हाका पोसको घे आनी तुजे मीत मेरसले काकुटीन म्हाका बचाव कर अशें जिवितांत संवसारी आनी उपरांत सर्गी बापा आनी पुता संगी हांव तुका अर्गां दिवन तुजी सुद्द गांव आनी तुजो मोग करूंक ससनाच्या ससनान आमेन हे पवित्र आत्म्या तुजी साथ देणी म्हजेर वत हे जाणवायच्या आत्म्या सर म्हज्या चिंतना शब्द आनी कर्ण्यो तूं चलय समजणाच्या आत्म्या म्हाका तूं उसवाडाय आनी शिकय आनी खऱ्या वावरतान म्हाका सांबाळ हे बदलाच्या आत्म्या सर संदर्भांनी सरकासरी करून म्हाका बरी बोध दी आनी शणपणाचो वाटो म्हाका दाखय हे गटाच्या आत्म्या म्हज्या सत्यान म्हाका बोड दी कश्टां दुखी वेळार म्हजें धैर्य सुखान शिकर हे ज्ञानाच्या आत्म्या म्हज्या गिन्यान विसवाडाय खंयच्याय संवसारी वस्तुते म्हाका लेखा वर्क वडणी भोगूंक सोडी नाका बगार तुज्या सर्गीच्या बुजवणेकय हांव संतोष पाव शिकर भोकेच्या आत्म्या म्हज्या काळजां सर्गीच्या बापातय भुरग्या सारको मोग घाल आनी सर मुश्यातय म्हाका बावडा सारको माये मोग दी हांवें देवाचे आनी फुलाची सकली खर्च्यान संतोष भोगशी कर हे देवग्रंथाच्या आत्म्या हांवें नितळ काळजान आनी निस्कळ कुडीन देवाचे सेवा करीशे सर वायटांत अलग रावाशे आनी सदांच देवाचे उजेर जियेशे कर आमेन दाड तुज्या स्पिरिताक येसम्या आनी सर वस्तू आसा जातल्यो आनी संसाराचे रूप तूं नवें करतलोय प्रार्थया बापा पुता आनी पवित्र आत्म्या म्हजी कूड तुजें मंदीर म्हूण हांव जाणा तूं जिविताची सर पदवेदार देव आमचो रचणार म्हूण हांव हकमंता आनी बरोसता म्हजी सगळी कूड तुज्या जिवान आनी मोगान भरल्या सम्या जेजू तुज्या अमरीक रक्तान म्हाका फोड आनी म्हजी सर पत्तां धुवन काड म्हज्या अनेका पत्ताक हांव तुजें मुखसोणें मागता गाय राग पश्चातापाचे आनी सर दुखाचे चिन्नां जी म्हजे ते गुण रुमल्यान तांचे तोर म्हाका गूण करे सम्या तुजे आनी तुज्या विरोध हांव सुकला जेजू तुवें प्रेसन नजर आसाय सम्या म्हज्या काळजांतली तूं म्हज्या सांगात आसतना म्हाका कसलेंच दुबेना कित्याक तूं देवाचो पूत आनी म्हज्या काळजांत तूं लागीं आसाय जेजू तुजें तें जिवीत आसा आनी तुज्या जिवितांत सम्या हांव जिवीत आपणायता सम्या तुज्या सक्तीन तूं म्हाका वाड दाखयताय आनी तुज्या हाजिरेन म्हाका नित्यवंत करताय सम्या देवा तूं सरस्वतीवंत तूं काकूळदारे तुवें म्हाका आपडून म्हज्या आत्म्याच्या मोतीच्या आनी कुडीच्या सूर पिडेतांक गूण केल्याक हांव तुका अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजांतल्या गूण वावरतान हांव तुका नमन करता तूं बापा आनी पवित्र संगी देव जावन आसाय सस्नाच्या शासनाक आमेन पेज नंबर 70 नवो दीस पवित्र आत्म्या जेजूच्या स्पिरिता होय सभेचेर तशेंच पवित्र स्नान आनी तिरवणूच सक्रमेंत घेतिल्ल्या समेसाचेर देवून ये आमी समेस्त आमच्या आपुणे प्रमाणे देवाच्या निपेलाची सेवा करून तुजी कृपा दी आमच्या देहाची कृपा तूं नवी कर आमची पातकां बक्षी आनी कर आमकां तुवें वस्ती करचें एक तेंपल आमी तुका केदींच दुखयनाशे आमकां तुज्या उजवाडान व्हर आमी तुजो मोग करूंक आमकां शिकय सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं
वसनियात क्रिस्तची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. L 7. Sumiaso Spirit mojer asa tane maka makla beri kebaduplian nihur tane maka dharla avoice kushita maka viskro Ovisnana maka dul kalu tiravnecha samskara bhavatan ghat kelo. Sumyaso Spirit moje rasa tane maka makla beri kebaduplian nihur tane maka dharla. Mogai puta sowe akwar mori आशीर्वादी आमका. भगीन तुझे गुरुवे व्यवहार आमका आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे